नमस्कार निगल नाव विद्या नायक म्हणून आज हांव आमगे मालगड्याले इंडिजिनियस प्रॅक्टिसेस मुख्य जावन गुरबिणी बाणंतीक कशी आरैकी करतले त्या विचार तुमगेले प्रस्तुत करूंक इच्छुक होता। गुरबिणी जाली तशींची एक 2-3 महिनो बायल मनशांक वंक आसता। सकाळ उठायतानाची एक नंबर काम करू उमेद येनात म्हणके वंकार येयल्या म्हणके अशी पुरो आसता। हे सहज हे वेळेरी वंक जाल्ली म्हणून खाण जेवण करनशी बसची न्ही। वंकून जाल्ली परंतु ಸ್ವಲ್ಪ वेळ रेस्ट घेवका सम उद्दा पिवका आनी आहार घेता आसुका। चड वंक आसा म्हण जाल्यार आमी घरकडे रांदे काडलेले मग्गे आसता ताजी बीह काडून ते वाटून हिरू वाटून पिल्यार वंकी राबता। शीत खतखत येताना एक खतखत येयले शीता ते निशी म्हणटा न्हू ते शीता उद्दाक कांडून ताका थोडी लोणी मीठ घालून पिल्यार जिवाक हय्यमा म्हणून जाता। तशी आमी आरोग्या कडेक चड गमन दिवका मस्त तिखशे मिठशे खाण रांदप खावचेक आश जाता। आमसुटेची आंबोली खावया लिंबी चिंचाक अशें मन जाता चेंज खावच्याक मन जाता जाल्यार ते चड खावचे निमती एसिडिटी जावची साध्यता आशिल्ली निमती मस्त तिखची जेव्हा नोणचे हें ते चड खावचे लायक। आमगेले आरोग्य चांग जावन आसुका येता डॉक्टराले आमी गुरबिणी आसतना 50 दीस जाले कुडले युरीन टेस्ट करताची आनी गुरबिणी वयकी न्ही म्हणून कन्फर्म करून जाल्ली परंतु डॉक्टर्स गुरबिणी म्हण जाल्ली परंतु आमकां कॅल्शियम एनिमीक जावन आसचें म्हणून आयर्न टॅबलेट्स तशी बी कॉम्प्लेक्स अशी पुरो मात्र दिताची। गुरबिणी म्हणून कळ्ळी परंतु आमी खंयचेय सेल्फ मेडिकेशन करूनच मात्या दिवक येयली वळखी जाता म्हणून आमी चितल्याक आमी मात्र घेतल्यार ताजे दुश्परिणाम चेरडा वयर जाता। तशें जावन डॉक्टराले निमगे शिवाय खंयचीय मात्र घेवचे नाचे। ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ही आयर्न टॅबलेट्स ताची स्मेल पळयतना वंकू जाता। तशें जावन ಕೆಲವು पंत चिले चिरडूंक कसं करता म्हळ्यार ती मात्र भायर उडोवची करताची। ताजे बदलाक आमगेले आहारा ಮೂಲಕच आमकां जावका जाल्ले आयर्न मेळूं साध्य आसा। घरकड मासोल वाटिताना ರಂದೆ ಮಾಸೋಲ್ ವಾಟಿತಾನ ಏದೋ ಮಾಸೋಲ್ ಕಾಂಡೋರು घरा बरी आसची ಕೆಲವು अंक्री आमगेले सांबरबळ्ळी आसच्या पुरो एकपान आसच्या पुरो जेव दिब्रां कोरबेक भाजून जीर घाल खाल्यार जीर घालून वाटयल्यार लायक एक गुळी जाता भुयनांकरी अशा पुरो अशी बिंगड बिंगड पाल्ल्याचे आमी चटणी करू विटामीन सोप म्हणटाची असल पुरो हाचे आमी चटणी करून खाल्ल्यार आमकां जावका जाल्यार तितले आयर्न कंटेंट मेळटा। भाजी वाळी चडते खावचे मेथये पालो हे चडते खाल्ल्यार लायक ताय किळो आनी आमी हळ्ळेन तूं फुडें कशें करतली म्हळ्यार भेंगा साल्लीचो कसाय करून पितलीचे। हे भेंगा साल्लीन तूं बी कॉम्प्लेक्स मस्त आसा बॉर्नविटा म्हणके जाता तें पिल्यार भारी चांग न्हय जाल्यार आमी घरकडे बणपू म्हूण आसा ताजे रुखाचे आमी कशाय पिल्यार आमकां कॅल्शियम मेळटा। जे जाल्यार बेडसे अंकरेचे आमी कशाय करून पिवं चुरणी फळ म्हूण मेळटा तशें ते चुरणी फळाचे केत्तेचे कशाय करून मेळ्ळे खाल्ल्यार तातूंत बी कॉम्प्लेक्स मेळटा। अशी हे कशाय एक दिवसाक 1 घंट्या वेळार की जेवो सांजवेळाक कापी बदलाक तो कशाय पिवची निमती आरोग्य चांग जाता। आनी आयर्न टॅबलेट घेतल्यार ते बॉडी एब्झॉर्ब जावंक जाल्यार लिंबिया शरबत पिवता विटामीन सी युक्त आहार ते ऑरेंज खावचे अशें पुरो ते खाल्ल्यार आमगे बॉडीक चांग रितीन ते एब्झॉर्ब जाता। हेंच आमी तिळून घेवता। जेवताना केन्नाय जेवण करतना आमगेल्या आहारांत एक प्रोटीन्स आसचे म्हणके पळोवंक घेवता। दाळी जो धान्य तसल खावचे नंतर तरकारी पल्ल्या एक सलाड अशी पुरा दवरून घेतल्यार आमकां हातूंत विटामिन्स भरपूर मेळटा। आमगेले घरकडे आमी एक मेंते हिट्टू म्हणून करून घेवया। ते मेंते हिट्टू करून घेवच्याक पुरा नमुने मुख्य जावन मेंते एक 50 ग्राम मेंते एक 25 ग्राम जिरे आनी पेपर
10 ग्राम, सासम 25 ग्राम, उडदा डाळ 25 ग्राम, चण्या डाळी 25 ग्राम आणि मुगा डाळी ते एक 25 ग्राम, तोरी डाळी 25 ग्राम. हे पुरे विंगड विंगड भाजून घेऊन तांबडे भाजून घेऊ का, मग सन्न उज्जार भाजून घेऊ का. नंतर त्याका हुरीकडल्या डाळी ते एक 200 ग्राम हुरीकडल्या डाळी सेरसून चंद करून पिट्टी करून घेऊ का. ते पिट्टी एक थोडी हळदी पिट्टी आणि करबेऊ हिंग घालून चंद भाजून घेऊन पिट्टी करून सेरसू का. हे पिट्टी 1 चमचे पिट्टी धंयाक घालून 2 घास शीत तांतू जेव का. अशी करची निमती आमकां लायक सत्व देहाक मेळटा, चेरडाक भारी चांग. हे रिती आमगेले आरोग्य पळोवन घेवका. काम करची निमती गुरबेणी म्हळ्यार एक बाणंती म्हळ्यार संकट न्हय. गुरबेणी आशिल्ली ಸ್ವಲ್ಪ काम केल्यार चांग 3 महिने ಸ್ವಲ್ಪ जडावण्याच्या ನೀವು कुळूनच मागीर कोयर पुसप केल्यार की जेव्हा घरकडचे काम केल्यार कांय तोंदर ना. आमगेले मालगडे म्हगेली अम्मा 8 बाळांतीर जाल्या. ती म्हणटा आशिल्ली नोणच्या आंबुले नोणच्याक वाटीता आसतना दूख येयली की समा हात धुयनी कुडा चमकल कुडले बाळान जाली म्हणून. मिरसांगे हात ताई समा धुवून जायनी म्हणून. तितलं सुलाबेर बाळांतीर जात आशिल्लो तितलं काम करता आशिल्ली. बट आयच्या दिवसांत तसलं काम कष्टा काम कांय आसना. जाल्यार घरांतू आमी थोडें काम करचें चांग. सांजवेळ वेळार एक 20 मिनिट आमी वॉकिंग कोरका. वावटेले येतना रेस्ट घेवका. दनपारच्या 1 गड न्हिदोन रेस्ट घेवचें. पांयांत उद्दास जेवळ ह्या टायमार पांया मुळांत उशी दवरून पांय एतर करून न्हिदप. अशी आमी गुरबेणी आसतना ಕೆಲವು ಪಂತ ಪಾಯಕ शीर येवची जेव्हा वेरिकोस वेन्स असल प्रॉब्लेम असता. तशें आसतना 5 महिन्यांतू जेव्हा 3 महिन्यार दिल्यार तोंदर ना. 5 महिन्यांतू कोण वेरिकोस वेनाचे प्रॉब्लेम तदंत कोण स्टार्ट जाता. त्या वेळेर एक रुपया रुंदा तितले एक पोंगाराचे पोंगाराचे साली हाडून 1 चमचे मेथी घालून 2 चमचे सोय घालून शीत पॅज कोरका. ती पॅज 5 महिन्या 5 दिवस 5 महिन्या 6 दिवस अशी मुखार सोन केल्यार चवी दोश असल्यार निवारण जाता. चेरडाक भरपूर चिवेंत दूध मेळटा आणि वेरिकोस वेन्स उणी जाता. हे रिती कोरका. आणि फाटी दुखी वायुबाद आसलो जाल्यार आमगेले हळ्ळेंत कडिरा बेरू म्हण मेळटा. फाटी दुखी आसली जाल्यार कडिरा बेरू म्हण मेळटा. बला म्हणटा ताका. ताजे कशाय ताजे पाळाचे कशाय दवरून ताका थोडे जिरी भाजून घालता आणि ताका एक कुडकुड गोड आनी लोणी घालून पिल्यार ते फाटी दुखी राखता. अशी कशाय करून पिवची निमते आरोग्याक भारी लायक. न्हय म्हूण जाल्यार एरणे जे कोंब आमी कॅस्ट्रॉल म्हणटाची ताजे कोंबू जेव्हा पाळ हाडून ताका जिरी भाजून घालून कशाय करून थोडे गोड घालून नंतर लोणी जेव्हा तूप घालून पिल्यार ते क्षीरबला म्हणटाची त्या रिती एक सत्व आसची निमती तेवे उणी जाता. ह्या रिती आमी आमगेलें आरोग्य करून घेवका. तशींच कड्या तेल म्हूण आमी करून घेताची. त्या कड्या तेला कडेची तेल आंगाक पातळ जावन पुसून घेवका. मुख्य जावन हृदयाक ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ इन्वर्टेड निप्पल म्हूण म्हणटाची त्या रिती आसल्यार ताजे कडेची तेल लावन ते निप्पल सम करून घेवचे. मुख्य जावन आसता चेरडा पिवच्याक सुलाभ जाता त्या रिती करचे आनी आंगाक पुसून घेवचे. ते चवी पडचे उणी जाता. अशी आमी घरबंदान तोवची लायक रितीर आमगेलें आरोग्य करूं जाता. 9 महिने जाली परंतु ताका पंता सळ्ळ म्हूण एक पंता पोटा दुखी येता. ती पोटा दुखी बाळांतिऱ्या दुखी कसं म्हणून कळना. त्या टायमार आमी एदेची केपळे फूल आसा ताजे पाळ हाडून दवरून घेवन आसता. त्या पाळाचे कशाय करून थोडे जीर भाजून कशाय करून थोडे लोणी घालून दिल्यार ताका बाळांतिऱ्या दुखी जाल्यार वयर दूख येता. न्हय म्हूण जाल्यार ती थम्माने राखता. न्हय जाल्यार ಕೆಲವು ಜನ ಕಾಳಾ ಜೀರೆ भाजून दिवन
ताज्यो गोड घालून कशें करून दिताची तदने बाळांतिऱ्या दूख जाल्यार वयर वयर दूख येवचे सुरू जाता मागीर रत्ता आमी बाळांतिऱ्या वच्ची फुडेंची चंद करून आमगेल्या आस्पत्र्या वच्ची बॅग एक रेडी करून घेवका चेरडाक माथ्याक घालची अंगठी आंगा सुतूचे अंगठी न्हिदा कुद्दोडी आनी सोप डेटॉल सಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಐದನ ಪಿಯೋಚಾಕು ಐದನ ಬಾಳಂತಿಲೆ अवंगले आनी नॅपकिन्स असल पुराय आमी रेडी करून घेवन आमगेल्या बॅगांतू कदनाय 7 म्हयने जतनाची हे एक बॅग रेडी करून दवरचे अशी हे सिद्धते म्हळ्यार आमगेले मलघडी फुडें करून दवरतशी हे आमी आमगेल्या आहारा ಮೂಲಕ आरोग्य म्हळ्यार विशय री हे तिळवून घेतल्यार आमकां खंडीत सुलाभ री सलीस जावन आरोग्य जावन नॉर्मल डिलिव्हरी जेवच्याक सहकार जाता सांगून मुखावेले इश्यूंक बाणंती कशी पळोवंक घेवचे चेरडा कशी पळोवंक घेवचे तेल कशी करचे हे विचार प्रस्तूत करून करता नमस्कार.